निर्गमन पुस्तकांतले वाचप 33 अध्याय 12 ते 16 वाक्य. मोइजे मागता. मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें, तुनस म्हाका सांगताय ह्या लोकांक फुडें आपोवन व्हर, पूण म्हजे सांगाता तूं कोणाक धाडटलोय म्हूण तुवें म्हाका सांगूंक ना. तरी तुवेंच सांगलाय, हांव तुका नांवान वळखता आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या. तुजी कृपा म्हाका लाभल्या जाल्यार तुजो वाटो म्हाका शिकय, तेन्ना हांव तुका वळखतलों आनी तुजी कृपा लाभलेलो जावन आसतलो. हो लोक तुजेच परजा म्हूण उगडास दवर. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशय दितलो. मोइजेन म्हळें, तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचोंक आमकां दिनाका. तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हूण कशें कळीत जावचें. तूं आमच्या बराबर आसल्यार आमी, हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सर लोकांतावन वेगळी म्हूण कळटलें. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा. तूं म्हजे सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार हांव मुखार वचसो ना. तूं म्हजे सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार हांव मुखार वचसो ना. अनलेस युअर प्रेझन्स गोज विथ मी, आय शॅल नॉट गो. पास्का परब आचरसूच्या पयलें आमी उपास केलो आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयंत आमी नियाळ करून तो पुनर्जीवन जाल्ल्या विशयंत आमी संभ्रमल्यो. आतां आनी थोड्या दिसांनी आमी पेंतकोस्ताची परब आचरण करता. पवित्र आत्म्यान उज्यान आमचेर देंवून येवचो आनी पवित्र आत्म्याच्या ध्यान्या फळांनी आमी भरचें. आज आमी त्या देखून आमी विशय नियाळ करना आसात. देवाचें हजरपण आमकां कितलें गरजेचें आनी कित्याक आमकां तें जाय, कित्याक तेज्या हजरपणा शिवाय आमी कितेंच करूंक नजो गे म्हणल्या विशयन. जर तर एक आवय आपल्या भुरग्याचे मुखार येता, ल्हान भुरगें येता मुखार चलोवन आसा आनी आवय ताजे सांगाता वचोन आसा, ताज्या प्रेझन्सान ताजे सांगाता वचोन आसा. कितें आमी विंगड संगती पळयता. एक भुरगें चलता आसतना तें दांटून पडोवंक पुरो एक फातर लागून. जर तर आवय ताजे सांगाता येता, आवय पळयता, मुखार वयता आनी तो फातर काडून तशीन उडयता आनी पोडांतल्या बरें पळयता. जर तर हे भुरगें मुखार वयता आसतना जर तर आवय सांगात आसा जाल्यार तें कांटो आसा जाल्यार कांटो आसतना इशीन सायडीक व्हरता आनी कांटो ताका लागानातल्या बरें पळयता. अशेंच आमचो देव जर तर ताजें हजरपण आमच्या सांगात आसा जाल्यार म्हाका आनी तुका कितेंच जायनातल्या बरें तो पळयता. मुस्तुबटी आमी आमच्याच स्वा इच्छेन आमी करता. देवाच्या सांगातपणाक आशे नासतना आमकां देवान दिल्ल्या सक्ती मोरेफात आमी आमकां जाय जाल्ले बरें चलता आनी असलें आमकां एक बरेंपण आमकां पळोवंक मेळटा तशें ना. त्या देखून मोइजे मागता आसतना म्हणटा, भोव अर्थबरीत रितीन म्हणटा, तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून आमी वचना. तूं आयल्यार मात्र आमकां जाता. वयलें वाक्य पळया. तो म्हणटा, मोइजे म्हणटा, तुवें सांगलें, मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें, तुस म्हाका सांगताय ह्या लोकांक फुडें आपोवन व्हर, पूण म्हजे सांगाता तूं कोणाक धाडटलें म्हूण तुवें म्हाका सांगूंक नाय. तरी तुवेंच सांगलें, हांव तुका नांवान वळखता आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या. पळय हांगासर मोइजेक देवान एक मिसांव दिल्लें आनी तें मिसांव तो करनासलो. ताका धैर्यान वशी येत आसलें. म्हाका देवान दिल्लें मिसांव हांव हें मिसांव करून येता तशें जाल्यार मांडून खंयच ना. परत तो म्हणटा, तुवें म्हाका सांगलें तुजी कृपा म्हजे थंय आसा, तुजी कृपा म्हाका लाभल्या म्हूण तूं सांगून आसाय. हांव तुका नांवान वळखता आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या म्हूण सांगताय. इतलें म्हाका सांगलें न्ही गे, आश्वासन दिलाय न्ही गे, तितलें जायतें पुरो. आजचे की वर्तन म्हाका कळलें जाय, हांव धैर्यान वेता. मोइजेन तशें सांगूं ना. मोइजे म्हणटा, इतलें पुरो तुवें सांगल्यार री,
हांव तुजोसो व्यक्ती जावन ह्या लोकांक हांव मुन दवरसून येता जाल्यार तुजें आजारपण म्हाका भोव गरजेचें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुस्तबोटी आमी आमच्याच कुशे प्रमाणे वेता. आमी सांगता ही आमकां जबाबदारी दिल्या देखून आमी करनासा. केदाळ म्हणी हांवें तुवें सांगलें आसा की सर्वेस्परा तूं म्हजे सांगाता ये जाय. तूं म्हजे सांगाता असल्या वेळार मात्र हांव कितें म्हणी कोरें करूंक शकता. तूं म्हजे सांगाता येना शिवाय हांव कांयच करूंक वचना. केदाळ म्हणी आमी सांगलें आसा की मोगाच्यान आमी केदाळे जावंक पुरो आमी एक टिचर, जावंक पुरो एक वकील, जावंक पुरो एक डॉक्टर, जावंक पुरो हांव एक सुपिरियर, जावंक पुरो हांव एक मुखेली, जावंक पुरो हांव एक MLA, जावंक पुरो हांव खंयच्याय हुद्द्यार आसा. आमी चिंता आमकां हुद्दो दिला आमी करनासा. आमी आमकां हर एकल्यांक एक एक काम दिलां, आमकां एक हुद्दो दिला. हे हांव स्टुडंट, हांव शिकोवन आसा. केदाळ म्हणी हांवें सर्वेस्परा लागीं विचारलां की सर्वेस्परा तुवेंच म्हाका हुद्दो दिल्लो सोमा, पूण म्हज्या हुद्द्यार हांवें काम करता आसतना तूं जेविणें म्हाका करूंक साध्य ना. तूं म्हजें सांगाता जाय जाय म्हणलें आमकां भोगून आमी तशें मागलें आसा गे म्हणलें सवाल आज आमच्याच काळजांत आमी विचारूंक जाय. देवाच्या हजरपणा विशयंत वांजेलान भोव कडेन मुस्तुकडे रितीन उल्लेख आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता उत्पत्तीच्या 3ऱ्या अध्यायात 8व्या वाक्यांत आदाम येवेन पाताक केल्लें आनी देव थंयसर बागेंत आसा म्हणटा आसतना ती उद्गारली. ती कितें उद्गारतात? ती म्हणटात बागेच्या रुखा बोंद्या सर्वेस्पराच्या नदरे मुखली लिपली म्हणून पळयत पुस्तक सांगता. सर्वेस्पर थंय आसा, आपूण फाताक केलें म्हूण कळ्ळें देखून ती सर्वेस्पराच्या प्रेजन्सांत हांव लिपोवन रावतात, ताज्या हजरपणांत हांव लिपोवन रावतात. इसाया प्रवादी तशें पळयता आमी ताज्या 6व्या पयल्या अध्यायान 6व्या वाक्यान थंयसर आमी पळयता सर्वेस्पर ताका थंय धडभर ताका दिश्टीक पडटा तो म्हणटा हाय कटा हांव एक फातकी मेळेवंडोसो व्यक्ती, हांवें कशें पळोवंक जाय म्हजेर न्हय जावचें ना. ताका एक बगता आपूण एक मेळो व्यक्ती म्हणून सर्वेस्पर जें हजरपण ताजें प्रेजन्स ताजें थंय एक ताजें थंय अशें फातके सैम ताका वळखून घेवंक ताका प्रेरण लाभता. जोना प्रवादीच्या पयल्या अध्यायान 3ऱ्या वाक्यान आमी पळयता सर्वेस्पराच्या नदरे मुखलो लिपोवंक तो थारशे कुशेन तो धांवता आनी थंयसर म्हणी कशें म्हणी लिपोवन रावचें म्हणून तो थारशे सुसो वाट धरून वेता. परत आमी इसाया प्रवादीच्या 19व्या अध्यायान पयल्या वाक्यान पळयता सर्वेस्परा मुखार इजिप्ताच्यो मुर्ती थंयसर रावोंक शकनात म्हटला. म्हळ्यार फुडकी रे देव ताज्या हजरपणांत सर्वेस्पराच्या हजरपणा वेळार मुखार रावोंक शकनात म्हणटा. अशें पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन आमी उल्लेख पळयता. पोरण्या सल्ल्यान नव्या सल्ल्यान आमी पळयता थंयसर आपोस्तलांच्या कृत्यान 2ऱ्या अध्यायान 25वें वाक्य म्हणटा दाविदा उल्लेखान म्हणटा ताजे विशयन उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो, तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव कितेंच आसोना. पळय हांगासर एक पॉजिटीव थंयसर तें भिवन धांवली. हांगा दाविदाचे उल्लेखन म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे सांगाता आसा वताना हांव कितेंच आसोना, हांव धैर्यान आसता म्हणटा. तेच प्रमाणे आमी पळयता सामातेवाच्या 28व्या अध्यायान 20व्या वाक्यान जेजू क्रिस्त म्हाका तुका वागदान दिवन म्हणटा हांव सदांच काल संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमचे सोबे आसतलो म्हूण उगडास दवरा. जेजू सांगता म्हजें प्रेजन्स म्हजें हजरपण तुमचे सांगाता सदांच आसतलें म्हणलें आश्वासन स्वामी जेजू क्रिस्त दिता. आतां सवाल सर्वेस्पराचें हजरपण म्हाका आनी तुका कित्याक गरजेचें? सर्वेस्पर सगळ्या संवसारार आसा, सर्वेस्पर सर्गार आसा, सर्वेस्पर दर्यांती आसा, तरी पूण ताजें हजरपण हांवें आनी तुवें भोगचें कित्याक गरजेचें म्हणलें सवाल आमी पळयता. थंयसर निर्गमन पुस्तकाच्या त्या 33व्या अध्यायान 16व्या वाक्यान आमी पळयता तूं आमचे सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हूण कशें कळीस जावचें. तूं आमच्या बराबर आसल्यार आमी हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सर लोकांतावन वेगळी म्हूण कळटलें. केदाळा देवाचें प्रेजन्स हजरपण म्हजें तें आनी तुजें तें आसा. हांव आनी संवसाराच्या इतर लोकांतय
व्यत्यास आसा म्हूण कळटलें. जर तर ताजें हजरपण मुजे तेने तुजे ते ना, संवसाराच्या सर लोकां पैकी हांव आनी तूं एक जावन आसतले. केदाळा ताजें हजरपण मुजे तें आनी तुजें तें आसा, उरल्या लोकांचे की हांव आनी तूं विभिन्न म्हूण कळटलें, विभिन्न म्हूण कळटलें. त्या देखून मोइजे म्हणटा आमी उरल्या लोकांचे की विभिन्न म्हूण कळाचें जाल्यार आमकां तुजें हजरपण जाय जाय. हजरपण आसतना कितें जाता, सर्वेस्पर देव ताची महिमा प्रगट करता. महिमा प्रगट करतना कितें जातात, अजापां जातात. आनी त्या देखून आमी पळयता पोरण्यासोल्ल्यांत हो मोइजे खंयसर वता थंयसर सर्वेस्पर देवाचें हजरपण आसलें. आनी खंयसर तांकां कांय उदक मेळना जाल्यार कडपाक फातर कडपाक बोडयेन मारल्या वेळार उदक वळटलें, उदक वळटलें. कित्याक खंयसर नासल्या वेळार मान्ना तांकां खाण मेळ्ळें. खंयसर तें खाण ना तरी पूण देवाचें हजरपण तांच्या सांगात आसलें. आनी त्या खातीर त्या संदर्भार तांकां खंयचेंच ना म्हणल्या वेळार देवाच्या हजरपणाकाल महिमा ते देखतात, अजापां तांच्या जिवनांत जायतें देखतात. पूण इस्रायलीकार इतलीं पुरा अजापां पळयलीं जाल्यार तांच्या गुलामपणांतून ते भायर येवनात. तांचे मेंटॅलिटी मायंडसेट कशें आसलें म्हळ्यार आनीक आमी बांदून गेल्ल्या व्यक्ती बरें आसलें. सर्वेस्पराचें ताजें प्रेजन्स, ताजें अस्तित्व, ताजें सांगातपण ताणें बगूंक वचूना. जर तर ताणें बगुलें जाल्यार ते देवाक पुरपुरतनात. ते आनिकी ताजें हजरपण पळयल्यार तांकां घडयेन घडये सर्वेस्पराचें तांकां अजापां पळयलें जाल्यार ताजें हजरपण ताणें भोगोंक ना. हें व्यत्यास हांवें सांगचें. सर्वेस्पर तांचे मदें आसलो, तांचे मदें जायतीं अजापां केलीं जाल्यारय इस्रायलकार ते पुरपुरो नासलो. कित्या खातीर पुरपुरो नासलो? कित्याक म्हळ्यार त्या लोकान ताजें हजरपण भोगोंक ना. मोइजेन भोगलें, मोइजेक ताजें हजरपण भोगलें. त्या देखून मोइजे खंयसर नासल्यार तें अजापां करूंक शकतलो. कित्याक सर्वेस्पराचें हजरपण मोइजेन भोगलें. सर्वेस्परान सांगलें, ताणें मोइजेन सांगलें, तूं म्हजे सांगाता येना जाल्यार हांव मुखार वचचो ना. आनी त्या खातीर आज हांव आनी तूं म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार देव खरेंच हजर आसा. पूण म्हाका आनी तुका ताजें हजरपण भोगता गे म्हणलें सवाल. जशें इस्रायलकारांक सर्वेस्पराचें हजरपण तांकां भोगोंक ना, जायतीं अजापां ताणें पळयलीं तरी ताजें हजरपण तांकां भोगोंक ना. त्या देखून तांच्या जिवितांत एका वरून एक तांकां कश्ट तांकां मेळ्ळे, सोरोप तांकां साबलें, ते पुरपुरले, सोरोप साबलें, मेले. आज हांव आनी तूं सर्वेस्पराचे सकत आसा म्हूण हांव तूं जाणा, पूण ताजें हजरपण हांव तूं भोगतेच ना. त्या खातीर म्हाका आनी तुका मुस्तुबुटी मानसीक वत्तड, मुस्तुबुटी विविध संकश्ट जिवितांत येवनूच आसात. आनी कशें तेंच्यान भायर येवचें म्हूण म्हाका आनी तुका कळटेच ना. पळयत पुस्तक म्हणटा देवाचें हजरपण वळखून घेतल्यार आमकां जायतींतलीं अजापां आमच्या जिवितांत घडटात. आनी जिणेचें झुजू आमी बऱ्या तरान जिणेन झुजांत जिखोवंक शकता. देवाचें हजरपण केवळ इगर्जेन मात्र न्ही. देवाचें हजरपण म्हज्या घरा, हांव वावर करच्या जाग्यार, म्हज्या कुटुंबा जिणेंत, हांव एक खंयचें वेव्हार करता त्या वेव्हारांत हर एक खांदी हांवें तुवें हर एक कडेन देवाचें हजरपण भोगूंक साध्य आसा. आनी केदाळा हें हजरपण हांव भोगता म्हज्या ऑफिसांत, थंयसर अजापां घडटात. खंयसर म्हज्या खासारी जिणेंत देवाचें हजरपण हांव भोगता, म्हज्या खासारी जिणी यशस्वी जाता आनी अजापां हांव देखता. खंयसर म्हज्या वेव्हारांत हांव सर्वेस्पराचें हजरपण देखता, थंयसर म्हज्या वेव्हारांत आशिर्वादी जाता. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमकां देवाचें हजरपण भोव गरजेचें. हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 127 पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान घर बांदल्या करीत बांदतलोसो वावर व्यर्थ, सर्वेस्परान शहर राखल्या करीत रखतलोसो वावर व्यर्थ. न्हिदिल्ल्याक सकाळीं तावन सांजेर पर्यंत वावर करचें व्यर्थ, पूण सर्वेस्पर आपल्या इश्टांक जाल्यार दिवंक शकता. एक सारांश कितें सांगता म्हळ्यार सर्वेस्पराचें हजरपण आसल्यार हर एक यशस्वी, सर्वेस्पराचें हजरपण ना जाल्यार तांदूं कितेंच प्रयोजन ना. जायतितलें आज आमच्या जिवनांत पळयता. मुस्तू सांगतना हांव आनी तूं
फेलियर जालें हांव मस्त सांगता न्ही हांव आनी तूं फेलियर जालें हांव कित्याक फेलियर जालें हांव म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी यशस्वी पावच्या बदलाक हाजरपण बघून यशस्वी पावच्या बदलाक आमचे खुशेन आमी जियेले हांव त्या देखून मुस्तबोटी हांव आनी तूं चलवाले हांव कित्या खातीर सर्वेस्पर आसल्या कडेन यशस्वी कित्या कडेन ना जाल्यार आमी चलवता म्हणलें आनी एक सवाल सर्वेस्परा कडेन जाय तितले गूट आसात कितें आसात सिक्रेट्स सर्वेस्परा कडेन जाय तितले गूट आसात हे गूट म्हाका आनी तुका कळीस जावचे खेदाळा ताजें प्रेजन्स हांव भोगता त्या दाळा मात्र ना जाल्यार म्हाका आनी तुका कळीस जायनात आनी खेदाळा एक गूट उगडाप जायना हांव आनी तूं स्वाभावीक तरान हांव आनी तूं वावर करता स्वाभावीक तरान काम करता त्या देखून हांव आनी तूं अनसक्सेसफूल जाता म्हणण्याच्या पुस्तकांत 25ನೇ अध्याय 14ನೇ वाक्य म्हणटा सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताची इश्टागत मेळटा आपलो करार तो तांकां उगडापो करता जाल्यार सगळ्यांकी उगडापो करना पळय पळयत पुस्तक म्हणटा सगळ्यांकी उगडापो करना कोणाक ताजे कडेन इश्टागत आसा तांकां मात्र तो उगडापो करता म्हळ्यार गूट थंयसर आसात मस्त विचाराचेर गूट आसात ते आमकां कळीत तशें जायनात कोलोसोकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पौल दुसऱ्या अध्यायान दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वाक्यान म्हणटा तांच्या सगळ्यांच्या काळजान उत्तेजन मेळा जाय तांणी मोगाच्या बांदान आनिकी लागीं सरा जाय आनी देवाच्या गुठाच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या खरे समजणेतून मेळटा त्या सगळ्या संपत्तीचो भरवोसो तांकां लाभाय जाय म्हूण हांव इतली कश्ट व्हांवन काडटां येस क्रिस्तांतय सर जाणवायेचें आनी समजणेचें भंडार लिपोवन आसा म्हळ्यार हे जाणवायेचें भंडार खंयसर लिपोवन आसा देवांतय जिजोतय तें लिपोवन आसा ती जाणवायेचें भंडार म्हाका आनी तुका उगडापय जायना जाल्यार हांव आनी तूं कशें उलय जाय कशें करी जाय म्हाका आनी तुका कळना त्या देखून म्हाका आनी तुका जेजू ह्या संवसारांतल्यान वता आसतना म्हणटा तुमकां हांव अनाथ जावन सोडिना हांव तुमकां पवित्र आत्मो दिता पयलें कशें आशिल्लें देवाचें प्रेजन्स थंयसर भोगूंक ताणी मागोवंक आशिल्लें ताणें भायल्यान तो प्रेजन्स ते भोगताले पूण नव्या सोल्ल्यान जेजू म्हणटा तुमी अनाथ जावन आसचे नात देव कितें आसा बाप पुत्र पवित्र आत्मो देव तो देव पवित्र आत्म्याद्वारे तुजे थंयच तो आसतलो तुका हांव पवित्र आत्म्याक धाडटलो आनी ताजें प्रेजन्स तूं सदांच भोगून आसतलें आनी हे पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका प्रेजन्स ताजें हजरपण दिता मात्र न्ही ताजी गुपीत संगती म्हाका आनी तुका कळीस जातात कित्याक पवित्र आत्म्याची विविध देणी आनी फळां आसात जाणवाय पवित्र आत्म्यांत येवची आनी ती जाणवाय मोगाच्यान हांव आनी तूं जोडल्या वेळार हांव आनी तूं विशिश्ट रितीन आशिर्वाद जाता इसाया प्रभुच्या 45ನೇ अध्यायान 3रे वाक्य म्हणटा हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीस जातालें खंयसर आसात ती दिरवी खंयसर आसात गुपीतपणी ती दिरवी आसात ती दिरवी हांवें आनी तुवें सोदून काडल्या करीत म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसच्या दैवीक प्रेजन्साद्वारे हांवें आनी तुवें ती आपणायल्या करीत म्हाका आनी तुका ती मेळनात म्हाका आनी तुका मनशा सैमाच्या जिवितार जियेत आसतना ती गुपीत दिरवी मेळनात त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा ती लिपोवन दवरली संपत्ती हांव तुका दितलो हे परी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें त्या देखून मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे ते गूट सर्वेस्पराचे ते लिपोवन दवरली संपत्ती मेळाचे जाल्यार हांवें आनी तुवें जाणवायन बरोवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या ध्यान्या फळांनी बरोवंक जाय त्या खातीर आनीच्या मुखल्याच्या दिसांनी हांवें आनी तुवें मस्त वांट्यांनी पेंतेकोस्त दिसाक कशें आयते जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या ध्यान्या फळांनी बरोवंक हांवें आनी तुवें मागोवंक जाय विशिश्ट रितीन मागोवंक जाय जर तर साल्मांव राय श्रेश्ठ राय जावन ह्या पवित्र पुस्तकान आमी पळयता केवळ ताच्या जाणवाये वरवीं सर्वेस्पराचें ध्येणें जावन आसच्या जाणवाये वरवीं तो उंचल्या पावंडाक तो पावता जर तर जाणवाय ना तर
हांवान तूं मुस्तपुणी सलवता मुस्तपुणी कितें आमकां अवमान निंदेक पडटा कित्या खातीर आमी फुटोवन पडटा जाणवाय ना दैवीक जाणवाय आमकां नातिल्या वरवीं हांवान तूं मनशा सैमाच्या जाणवायर वेता आनी थंयसर आमी सलवता ही जाणवाय कशी मेळटा केदाळा देवाच्या प्रेजन्स हजरपणान आव्हान तूं आसा कशें आसचें जावंक पुरो सकाळीं उठून आमी मागता सकाळीं उठून आमी मागता देवा कडेन 1 to 1 संबंद आमी दवरता जावंक पुरो सक्रामेंता मुखार आमी बसता देवा कडेन 1 to 1 संबंद आमी दवरता जावंक पुरो आमी खंयसर आमी वेता थंयसर एक सुरपणान मागण्यार आसता आमी सर्वेस्पर लागीं विचारता आज आमी कितें करीसय आज म्हजे दिसाक अलेले समस्या आसात हाका पर्याय कितें सर्वेस्परान म्हाका तुका ती जाणवाय जर तर दिली जाल्यार ताणें सांगलें जाल्यार ताज्या हजरपणांत हांवें तुवें तें त्या प्रमाणे केलें जाल्यार हांव तूं जैते होवन जाता उरलो लोक स्वाभावीक जाणवाय उपयोग करतना म्हज्या तुज्या दिसपडट्या जिवनांत हांव तूं कितें करता सर्वेस्पराच्या जाणवायेन हांव तूं जियेता आनी त्या देखून हांव तूं यशस्वी जावंक पावता आमी पळयता पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 16व्या वाक्यांत पळयत पुस्तकांत पळयता तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करना आसा म्हूण तुमी नेणात देवाचो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय बिडार करना आसा तरी पूण हांव तूं प्रेजन्स भोगूंक शकना हांव तूं ताजें हजरपण भोगना कित्याक हजरपण भोगना गे म्हणलें सवाल इस्रायल घरा मदें देवाचें हजरपण थंयसर आशिल्लें जायत्या जपां घडलीं जाल्यारय ताणें ताजें हजरपण ताणें लोकांनी भोगूंक ना म्हजे थंय आनी तुजे थंय पवित्रत्व आसा तरी पूण हांव आनी तूं असो हजरपणाचो अनुभव भोगता आसतना कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं हजरपण म्हळ्यार कालिंगी एक संगत म्हणून आमी चिंता भारी आमी केदाळे बिजी कोणाडे विचारल्यार म्हणटात म्हाका तशें बरो टायमच ना मस्त बिजी म्हजें म्हण टायम शेड्यूल पळयलें एक चुरी म्हाका टायम ना म्हणटात कोणाडे विचार पळय मागण्याक सांगा की तुवें एक देवा कडेन संबंद दवरिचें देवाच्या प्रेजन्सार बसोचें कोणाक टायम ना कित्याक हर एकलो मनीस म्हणटा म्हाका काम आसा इतलें काम आसा म्हणून पूण आमी विसरता मोगाचें न्हू जायतें काम केल्यार यशस्वी जाता म्हणून ना पूण देवाच्या प्रेजन्सार देवाच्या हजरपणार आमी वावर केलो जाल्यार तो 100% यशस्वी जाता हें जावन आसा व्यत्यास दोन मदें हांव आनी तूं जायतो वावर करता सकाळीं हांव सांजेर पर्यंत वावर करता तरी पूण यशस्वी म्हाका तुका मेळटेच ना पूण केदाळा देवाच्या हजरपणार हांव तो वावर करता तो यशस्वी वावर जाता आनी तो बरें फळ दिता आनी समाधानान आमी जिवंक शकता त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी हेचे विशयी जायते कडेन आमी उल्लेख पळयता कशें आमी सक्सेसफूल जावन आसता गे म्हणून पूण ह्या पवित्रत्वा लेगीत कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे न्ही हांवें तुवें ह्या पवित्रत्वाचें प्रेजन्स भोगा जाय ह्या प्रेजन्सा मुखार वावर करीत जाल्यार म्हजें आनी तुजें थंय तें कॉन्ट्रॅक्ट आसा जाय आमी पळयता सांजूच्या 3ऱ्या अध्यायान पयल्या 8व्या वाक्यांत निकोदेम जेसूक भेटता आनी तो भेटता आसतना तो म्हणटा तुजे थंय पळय तें वाक्य पळय तुजे थंय देव आशिल्ल्या करीत ही उरलीं कामांक अशें करूंक जायना म्हणटा आपणा सवें देव असले करीत तूं करतय तसलीं असर्यां कोणाचें करूंक साध्य ना कोणा थंय देव आशिल्ल्या करीत म्हणटा तो जेसू थंय देव आशिल्ल्या करीत म्हजे थंय आनी तुजे थंय देव आसा की ना पवित्रत्व आमचे भितर आसा म्हजे थंय आनी तुजे थंय देव आसा पूण हांव आनी तूं कित्याक तें करूंक शकता ना पळया जेजू कितें जाप दिता पळया जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सतत हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक सांगचें ना हांव आनी तूं रक्तामसान जल्मल्या परत हांव आनी तूं जल्मोंक ना म्हजे थंय आनी तुजें थंय पवित्रत्व आसा त्या पवित्रत्वान कनेक्ट जावन हांव आनी तूं जिवंक शकल्या गे म्हणलें सवाल देवाचें प्रेजन्स हांव आनी तूं भोगूंक शकल्या गे म्हणलें सवाल जेजू म्हणटा त्या तशें परत जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांच्यान म्हणटा निकोदेम ताका म्हणालो मनशान म्हातारो जातास परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें आपल्या आवयच्या कुशींत परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवेतवे आमी तशें चिंता
पवित्रत्मास आनी काले आनी कालें जायचे हें पुरो आमी संडे क्रिश्चन सेल्यार पुरो तितलें पुरो सड्ड कालें मागण्या कित्याक गरज गे म्हणून जेजू कितें म्हणटा जेजून जाप दिली सतत हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्रत्मान जल्माल्या करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना रक्त मांसांत जल्माता तें रक्त मांसच आत्म्यांत जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें पळया हांगासर म्हणटा उदकान आनी आत्म्यान हांवें तुवें कशें जिवचें आत्म्यान हांवें तुवें जिवंक साध्य आसा मोगाचें न्हू त्या आत्म्या लागीं पवित्र आत्म्या लागीं कनेक्ट जावन ताच्या प्रेजन्सार जियेल्या वेळार हांव तूं जायतें बरें करूंक शकता जेजू भारी अर्थबरें थंयसर मुखल्या वाक्यां सांगता तुमी परत्यान जल्मा जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावना नाका वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा ताजो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय पवित्रत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याक यशस्स घडटा हांव आनी तूं पवित्रत्म्या थंय घडटाना हांव आनी तूं परत जल्मल्ल्या वेळार कितें भोगता मोगाचें न्हू कशें वारें खंय तावन वचून आसता म्हजो ओत्मो आनी तुजो ओत्मो इतलो क्रियाळ आसता की कोणेंय चिंतूंक शकनातल्या बरी आमी हांव आनी तूं क्रियाळ जावन काम करूंक शकता एकदम हाका जाणवाय खंय तावन आयली हाका जाणवाय खंय तावन आयली इतली वो अशें कशें करता वो परते बरो ऑर्डिनरी आसलो आतां कशें एक्स्ट्रॉर्डिनरी जालो ही सवालां लोक जाय तितलो विचारतलो केदाळा पवित्र म्हणजे प्रेजन्स म्हाका आनी तुका भोगूंक प्रारंभ जाता ताजे थंय हांव आनी तूं संबंद जोडटा आमी पुरा भायल्यान संबंद दवरूंक आमी पळयता आमच्या भितर आसच्या त्या आत्म्या लागीं संबंद आमी जोडिना सर्वेस्पराचें आसचें पवित्र मध्ये पळयन आमच्या भितर ताव त्या देखून जेजू म्हणटा जें कितें तुज्या भितर तावन येता म्हणजे मेळ्यो संगत्यो खोटेपणो बेबदेपणो आनी कितें आमचे अपस्वार्थ तें पुरा भितर तावन येता तें नितळ जायसय भितर आसचें समान जायसय आमी कालें करता भायर आसचें पुरा करता मस्तू कडेन मागण्याक वेता हांव थंय येता हांगा येता पुरो बरें करता ना म्हूण सांगना पूण गरजेचें खंयचें भितर तावन पळयन म्हज्या भितर हांवें पळयन करीचें आनी देवाचें हजरपण हांवें बगसय खंयसर आसा देवाचें हजरपण म्हजे भितर आसा आनी हजरपण हांवें भितर पळयन केल्ल्या वेळार आनी केदाळा त्या पवित्रत्म्या लागीं हांव संपर्क दवरून म्हजे भितर आसच्या सर्वेस्परा देवा ते हांव संपर्क दवरून सत्य होवन जाता म्हजें प्रेजन्स सगळ्यांनी भोंवता आनी त्या देखून आमी पळयता जावंक पुरो सांग पावलो जावंक पुरो साबेद्रू जावंक पुरो जायते सीस देवाचे ताणें इगर्जांनी वचून ह्या खंयसर गे भगवन जाग्यांनी वचून अजापांक गेल्ली न्ही थाणी इगर्जांनी केल्या देवळांत ते केल्यात भायरी केल्यात कित्याक म्हळ्यार देवाचें प्रेजन्स खंयसर ते येता थंयसर आशिल्लें तांचे भितर असो पवित्रत्मो तांचे थंय देवाचें प्रेजन्स आशिल्लें आनी त्या खातीर कोणाय पिडेस्ता पडल्या कुडले ते गूण जालें ताणें ते सावळी पडल्यार एक गूण जालें कित्याक तांचे थंय तें प्रेजन्स देवाचें हजरपण आशिल्लें केदाळा म्हजें तें आनी तुजें तें देवाचें हजरपण आसता केदाळा म्हजो आनी तुजें तें आसचें पवित्रत्म्याचें संबंद दवर हांव आनी तूं क्रियाळ जाता थंयसर आमी हांव पडलें हर एक काम यशस्वी जाता आनी त्या देखून मैजेर म्हळें केदाळा ताका अशें आसलें येना तितलें तो म्हणालो सर्वेस्परा तूं म्हजे सांगाता येनाय जाल्यार हांव मुने मुखार वचचो ना ताका गुर्त आसलें सर्वेस्पर गेल्यार खंय गेल्यार सक्सेस सर्वेस्पर आसा सगळ्यांनी म्हजे थंय तुजे थंय भितर तावन तो क्रियाळ जावन आसल्या करीत हांवें आनी तुवें केल्लीं कामां यशस्वी जावंक जायना म्हाकाचें न्हू हांव आनी तूं म्हजें आनी तुजें कामां यशस्वी करूंक जायते प्रयत्न करता जायते जाणांचो प्रभाव विसरता जायते जाणांची आमी मजत विसरता जर तर म्हजें थंय आनी तुजें थंय तो पवित्रत्वाचें क्रियाळपण आसा तर देवाचें हजरपण आमचे भितर आसता आसतना खंय हात घाल्लें तें काम हर एकी यशस्वी जाता तांच्या त्या हजरपणा वरवीं तांचो केंद्रीकृत जावन तांचो वावर फळाभरीत जावन आसलो त्या देखून इसाया प्रवक्त्याच्या 45 अध्यायान दुसऱ्या वाक्यांत सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो हांव काशाची दाऱ्याची फूट करतलो आनी लोंकडाचे आडामे मोडून उडयतलो केदाळा सर्वेस्पर देवाचें प्रेजन्स म्हजें थंय आसा म्हाका मुखार समस्या जाय तितले आसूंक पुरो म्हज्या मुखल्यान समस्या जाय तितले आसूंक पुरो हर एकी देव ते निवारता कितलें बरें उतर हांव तुजे मुखल्यान वेतालो आनी पर्वत समतल करतलो तें देवाचें प्रेजन्स देवाची महिमा
आमचे थंय आसता आसतना ती अशी परजळटा की त्या परजळाक आमचे मुखार आसचे गुडे दोंगर, आमचे मुखार आसचे समस्ये, आमचे मुखार आसचे कश्ट, बंधनां सगळें सुटोवन वता. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, हांव काशाच्या दारांची फूड करतलो आनी लोंकडाचे आडामे मोडून उडयतलो. कशें? खंयसर आसा देव? मुजे थंय. ताजें प्रेजन्स मुजे थंय, पवित्रत्व मुजे थंय आसा, तो क्रियाळ आसा आनी हांव खंयसर वता म्हज्या बोवारी आसचे पुरा आडांबे, पुरा कश्ट, पुरा बंधनां, पुरा संकळी मोडून आसात मुखाचे न्हू. आनी त्या देखून हांवें तुवें देवाच्या प्रेजन्सार आसचें भोव गरजेचें. निर्गमन पुस्तकाच्या 13व्या अध्यायान 21व्या वाक्यांत पवित्र पुस्तक म्हणटा, सर्वेस्पर तांचे सवें पयण करतलो, दिसाक तांकां वाड दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांब्या रुपार तो तांचे सवें वेतालो. अशें दीस आनी रात तांच्यान पयण करूंक जालें. आमच्या जिवितांत ही दीस आनी रात आसा. थोडे फावटी पुरा दीस बरें आमच्या जिवितांत आसा. कश्ट संकश्ट म्हणली रात आसा. कश्ट संकश्टाच्या वेळारी, बऱ्या दिसा वेळारी समाधानीन हांवें तुवें जियेचें जाल्यार सर्वेस्परान म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार वचूंक जाय मुखाचें न्हू. आनी हो सर्वेस्पर सकत म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार ताजें हजारपण वेत आसतना सगळ्यांनी आमकां उजवाड पळोवंक मेळटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, दिसाक जावं दी रातीक जावं दी उज्या कंबो म्हळ्यार उजवाड थंयसर आसलो. देवाचें हजारपण खंयसर आसा थंयसर उजवाड, संतोश, शांती, समाधान आसा. आनी आमी पळयता किर्तनकार 139 अध्यायान 5 वाक्यान म्हणटा, फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. वय मोगाचें न्हू. सर्वेस्परचें हजारपण फाटल्यान आनी मुखल्यान आमच्या बोवारी सगळें आसा. आज जर तर आमी एक घट्ट निचेव करया. सर्वेस्पराक आमी हर एक पुटी आमी सांगया, सर्वेस्परा तूं म्हजे सांगाता आयिल्ल्या करीत हांव हें काम करचो ना. तूं म्हजे सांगाता आयिल्ल्या करीत हांव हें करचो ना. हर एकाकी सर्वेस्परा लागीं सांगया आमी, सर्वेस्परा तुजें हजारपण म्हाका भोव गरजेचें, भोव गरजेचें. तुज्या हजारपणा विणें म्हाका कितेंच करूंक शकना. त्या देखून आसतना आमी मागोवंक धरया. कशें आमी हें हजारपण प्रयत्न करचें? विविध रिती विविध जाणां वापरतात. बेश्टे प्रयत्न कशें म्हळ्यार सकाळीं आमी उठोन एक निर्दिश्ट वेळ सर्वेस्पराक दिवचो. निर्दिश्ट वेळ सर्वेस्पराक दिवचो. दिसा मदें दियेत, रातीक दियेत, केदाळे दियेत. हांव ना म्हूण सांगना, केदाळ म्हण एक वेळ सर्वेस्पराक निर्दिश्ट तरान दिवचो. ताजे सांगाता एक सुरपणान थोडो वेळ करचो. सुरू म्हाका तुका विशेशता भोगची ना जावंक पुरो, पूण ताजें प्रेजन्स म्हाका तुका भोगल्या वेळार आमी डिफरन्स आमचें तें खंडीत जावन वता. बसयल्या वेळार कितें आमी करता? बसयल्या वेळार आज म्हाका कितें पुरा काम करूंक आसा, म्हजें ऑफीस, म्हजो वेव्हार, म्हजें कुटुंबा जिवीत, म्हजें हर एक कितें पुरो आसा, सवालां विचारचीं. सर्वेस्पर लागीं विचारचें, सर्वेस्पर आज हांवें कितें करूंक जाय, तूं म्हाका सांग. तुज्या जाणव्यान म्हाका सांग. तुजें हजारपण म्हज्या मुखार वचून दी. हांवें कालें करचें, तूं सांग म्हणून. आनी सर्वेस्परा लागीं आमी जावापी आमी सारया. ताणें सांगल्या बुद्धी प्रमाणे, ताणें सांगल्या जाणवाय प्रमाणे हांवान तूं जियोंक प्रयत्न करया. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका हर एका घडये तो म्हाका तुका राखोवंक शकता. केवल गरजेचें एकच एक जावन आसा मोगाचें न्हू. एकच एक जावन आसा आनी तें जावन आसा ताचें हजारपण म्हजें तें आसूंक जाय. ताजें हजारपण म्हजे सवें वचोंक जाय. ताजें हजारपण म्हजे सांगाता आसचें बरी. हांवें एक बरी जिणी जियोन देवाक मानवाच्यो वाटो हांवें समजून ताज्या वाटांनी जियोन ताजें हजारपणाक आमी जावंक पुरो. आमच्या शिकपान जेजू म्हजे सांगाता म्हाका शिकलें कांय तकलेक रिगाना सोम्या, म्हाका तूं शिकोवंक कृपा दी. हांव म्हज्या वृत्ती जिवनांत हांवें मस्त पुटी पळयलां मोगाचें. हांव कितें सांगता जाल्यार हांव प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स करून हांव जाणा. केदाळा हांवें थोड्या संगतीन हांव देवा कडेन मागोवन वेतां. म्हाका निसाय की कांय तर थोड्या संगतीन गुत्त आसना, पूण त्या स्पर ऑफ द मुमेंटाक ठक्क करून जाणवा येता. आनी त्यात तें कितें म्हाका येता ताज्या आदारार हांव जिखतां, ताज्या आदारार हांव वयर पडटां. केवल न्ही म्हज्या जाणवायर,
बघा हांव देवाक समर्पण देवा तूं म्हाका सांबाळ म्हज्यान कांय जायना सरेंडर टोटल सरेंडर आनी देवा तुजें हजरपण म्हाका दी तूं तुज्या हजरपणा वरवीं म्हाका कर म्हणटा आसतना म्हज्या जिवितांत साबार संगती जर तर घडल्यात साबार यशस्वी जर तर हांवें जोडल्या हाका मी मुख्य कारण जावन आसा देवाचें हजरपण म्हाका अर्थ जायना म्हाका इल्लें सांग म्हाका कळीत जायना हें म्हाका आळे असले पुरा सन्निवेश आसात कशें कितें करी जें कळना तुमचो म्हाका सांगचो मिया आनी कितें देव मुतीन घालता आनी तें यशस्वी जाता कित्याक म्हळ्यार ताजें प्रेजन्स ताजें हजरपण आमचें तें आसता आसतना ताज्या जाणवायेन गेल्ल्या वेळार हात घालणें पुरा ह्या आमकां खंयच्या कश्ट संकश्टांत आसल्यारय आमकां बंधनांतल्यान भायर येवंक जाता हात घालणें यशस्वी जाता आशिर्वादी जाता तर आज तावन आमी मोयजेन मागिल्ल्या बरी हांवान तूं मागया मोगाचें न्हू मोयजेन सांगिल्लें सर्वेस्परा तूं म्हजे सांगाता येनाशी जाल्यार हांव मुखार वचना तूं म्हजे सांगाता येनाय जाल्यार हांव मुखार वचचोना हांवें उरल्या परचेचें की हांव विभिन्न जावन आसा तुजी परसा कितलें तें परत हांव तुमकां ध्यान करचें कितें वाक्य 15 आनी 16 वाचता मोयजेन म्हळें तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचोंक आमकां दिनाका तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हूण कशें कळीत जावचें तूं आमचे बराबर आसल्यार आमी हांव आनी तुजी परसा संवसाराच्या सोर लोकांतावन मेकळी म्हूण कळटलें आनी इंच जावं म्हजें आनी तुजें मागणें मोकल्या दिसांनी हांव आनी तूं विभिन्न जावन जियोंक आशया विभिन्न जावन देवाचें हजरपण आमी भोगया हजरपणा वरवीं यशस्वी आमी जोडया आमीन